चेली अंक एक टाइम सेंस म्हणना एक देवस्थान वच्चा एक 10 घंटे येऊन पाव म्हण सांगला आणि के आईले वे पडे ही छे कसलम्मा देवस्थान येताना जीन्स पॅन्ट टी शर्ट घालून घेऊन येऊचिवे एक आंग बरी चंद कोण एक चुडीदार घालून घेऊन येऊचे जायनी मे तुका छान जाय ना अम्मा कंची ड्रेस घालायला येते काही कसं चेरडा एक देवळा आणि येताना एक सात्विक ड्रेस सारी येऊ का म्हणस तसल कडेन तू कसं ने तू चल रे एक पटी वच्चून तू एक लायकोन घरा वचून चुडीदार घालून बस काय जाय ना अम्मा कंची ड्रेस घालायला येते काही पळ चेरडा प्रति एक विषयाक तज्जे म्हणाली एक रीती नीती नियम म्हणसता ते आम्ही पालन कोरका आम्ही सभ्य समाजांत न्हू चेरडा असूचे तश म्हणताना आम्ही ते नियमारी पालन करून घेऊन आयला रे आमकां एक समाजांतू मॉल मेळता कळवे तस री ह्या ड्रेस असभ्य म्हणचिवे तू असभ्यनंत आणि कसं ने देवस्थानांत येताना शियान ड्रेसर येताचवे ताका रीती नीती नावे तर हांव तुका ಸ್ವಲ್ಪ क्वेश्चन निमगीता उत्तर दितवे तू कॉलेज वतन कशी बता युनिफॉर्म करेक्ट तशीची आता तुका लास्ट मंथ ऑपरेशन जल्ल नवे ते ऑपरेशन जल्ल वेळार तुका ऑपरेशन थिएटर भितर व्हरतना खंयचे ड्रेस घालले तुका येंचे ड्रेसर भितर व्हेल्लावे तुका ना हॉस्पिटलाचे ड्रेस घालायला थंय तुवें म्हाका कुशेचे ड्रेस घालता म्हळ्यार तांणी सोडतावे पुता ऐकतावे तांणी ना जलर तक्कनी अक्क कसा संबंध अम्मा देवस्थाना कंची ड्रेस घालायला येते काही पळे मा तू कॉलेज वतना कॉलेजाचे तांगे ड्रेस कोडाचे तू ड्रेस घालका वय नवे इत्याक त्या कॉलेजाचे रूल्स जायत तवळी तू त्या कॉलेजाचे रूल्स ब्रेक केला रे तुका जाय जाल्यार तसं ड्रेस घालून घेऊन गेला रे तांणी सोडतावे तुका त्यांनी कॉलेजा भितर घेवनाची भायर घालताची हा थंय तू अशीची चर्चा करतवे ना अम्मा ते आमकां रूल्स फॉलो करका नवा तशीची देवस्थान म्हळ्यार ते एक पवित्र जागो ते धार्मिक शक्ती केंद्र आमगेले मलगाड्यांनी धर्मशास्त्र प्रकार एक देवाली शिलामूर्ती स्थापन करून ते एक आमकां धार्मिक शक्ती केंद्र म्हणून करून दवरला थंय आमी वच्चुका जाल्यार आमगेले सात्विक ड्रेसार वच्चुका चेरडा आमी एक देवस्थाना वतान जावो एक स्वाम्याला वतान जावो एक सात्विक वस्त्र धारण करून गेल्यार आमगेले बरेपणाकय चांग आत्ता कसं पळय आमगेल घरांतू कदाय एक देवता कार्य आमी करची जाल्यार एक सत्यनारायण व्रत जावो एक गण होम जावो कसले एक आमी करता म्हण जाल्यार तुगेलो आनू जीन्स पॅन्ट घालून घेवन पुजे बसतवे की हांव नायटी घालून पुजे बसता की बसल्यार आमकां बटमाम सोडताच वे ताका आतां जो म्हणालो एक नियम नावे चेरडा आत्ता पुरास पळय हें इंग्लीश मिडियम शिकचें ताजी निमती हें चेडवांक एक धार्मिक विशयांत कसलेंय एक ज्ञान नातिलें ताका कशी जाय तशी चलची तसली एक समाज निर्माण जातस अशी जाल्ली म्हळ्यारच पळय आमी देवस्थानात येताना असले वस्त्र धारण करून येवका म्हणून बोर्ड घालची परिस्थिती येता चेडा आमकां वय अम्मा म्हाका पूरा अर्थ जाल्ले हांव ह्या ड्रेसार देवस्थाना भितर वचचे समने हांव घरा वचून ड्रेस चेंज करून येता चुडीदार घालून येता हांव आनी म्हगेल फ्रेंड्सांक हे विशय हांव सांगता अम्मा सकड आयकलींच नवे आमगेले देवळ म्हळ्यार कसले आमी कसल्याक त्या देवळा वताची आमगेले म्हालगडे ऋषी मुनीन अनेक प्रकाराचे विज्ञान म्हळ्यार वास्तुविज्ञान आगमशास्त्र मूर्तिशास्त्र हे सकड आळ अध्ययन करून एक देवस्थान म्हणलेले एक आध्यात्मिक शक्ती केंद्र निर्माण केला आमगेल खातीर खंयची कारणां खातीर आमी देवस्थाना वताची म्हळ्यार चिंतन आमी करका आमकां स्पिरिच्युअल बेनिफीट जावका म्हळ्यार खातीर आमी देवस्थाना वचचे जाल्यार हाजी बग्गे आज आमगेले युवा पिढीगेंतू कसले नमून्यार एक मार्गदर्शन नेमे हाजी बग्गे विचार सांगनी ना तिलमिती बाकी कडेन गेल्ल्या वरी आमी देवस्थानाक वच्चा म्हूण सांगून
थंय कार्यनिरत जावन आशिल्ले ते प्रचंड चैतन्य आमकां ग्रहण कोरका म्हण जाल्यार आमी सात्वीक जावन थंय वचूं का. ताजे अर्थ कसले शुद्धी म्हण म्हणटाच आमी देह शुद्धी जावो नेवे आमगेले वस्त्र सात्विक वस्त्र आमी धारण केल्ले निमित्ती त्या देवस्थाना भितर त्रिकाल पूजा कर्मकांड अनेक प्रकाराचे कृती कोरनो निर्माण जालेले आशिल्ले ते कॉस्मिक एनर्जी नेवे स्पिरिच्युअल एनर्जी ताजेन आमकां मॅक्झिमम बेनिफीट जाता. देवस्थाना वचची कारणाची आध्यात्मिक शक्ती घेवचे खातीर वचचे आमी. आमगेल भारतीय वस्त्र संहिता कशी सांगता म्हळ्यार आमगेल दादले मनशान पुडवें मुंड आनी वयर आंगसो घालून वचचें. तशीच बायल मनशान कापड न्हेसचें. नवें 9 वारीच कापड म्हणटाच आमी. ह्या पुरा न्हेसून गेल्ले निमित्ती आमगेल म्हालगड्याले कसल चिंतन आशिल्लें म्हळ्यार तसल वस्त्रांतू ते दैवी चैतन्य मॅक्झिमम ग्रहण कोरनो तांतू वर्त ते कापडा मीरी वरला मीरी भितरी ते स्पिरिच्युअल एनर्जी मॅक्झिमम आकर्षित जावन ते देहाक स्पिरिच्युअल बेनिफीट जाता. आमगेल शरिरा सुद्धा आशिल्ली नेगेटीव एनर्जी नश्ट जावन पॉझिटीव एनर्जी आमकां प्राप्त जाता. ताजे खातीर आमगेल प्रत्येक धार्मीक विधी विधान कसले आमगेल घरान भितर पूज करतना आमकां कसं सांगताची भटमामा पुडवी न्हेसची बायल मनशे कापड कांसमार न्हेसची की आमगेले एक आंबट घालून फूल माळचे प्रत्येक कसले आमकां सांगला म्हळ्यार हें कृती केल्ले निमित्ती त्या विधीन करची तसले संपूर्ण चैतन्य नेवे स्पिरिच्युअल बेनिफीट आमकां जावं का म्हणून जाल्यार हाजे बगे आज खंय गायडन्स ना. आमगेल स्कूल कॉलेजां भितर असल कसले विशय आमकां ना. आमकां खंयचे सब्जेक्ट्सां ते शिकयनाच. घरां भितर हे संस्कार दिवचे तसल म्हालगड्यांक आमी दवरून घेयनी आज आन आमकां पुरसत ना. आमगे सगळे जनरेशन आजी मेकाले शिक्षण पद्दती शिकून कंप्लीट जावन आमी आतां वेस्टर्न कल्चर फॉलो करून त्याच आमगेल कसं की एक नागरिकते नेवे आमी प्रोग्रेस जाता आसाचे म्हळ्यार एक भ्रमेंत आसाचे आमी असल पुरो एक आमगेल तप्पू कल्पने नेवे अज्ञान दूर करून आमी सगळ्यांनी आमगेल खंयची खंयची कारणां खातीर म्हालगड्यांनी ह्या पुरो शास्त्र केला नेवे हिंदू धर्माचे प्रत्येक आचरणे मागशी कसल स्पिरिच्युअल बेनिफिट्स आसा ह्या पुरो आमी शिकून त्या पुऱ्या कृतीन कोरका. बरें वाजल्यार आयकल्यार पावना. देवस्थाना वतना कशी येवका म्हळ्यार समेत आतां बोर्ड घालचे तसल परिस्थिती निर्माण जाला. ह्या पुरा आमी निवारण करून योग्य रितीन समाजाक त्या देवळांतू त्या देवाल त्रिकाल पूज केल्ल्या निमित्ती सगळे समाजाक किलोमीटर तनक त्या देवाल चैतन्य प्रक्षेपण जाता जाल्यार आमकां तें ग्रहण करची शक्ती आसना. हाक एक आमी उदाहरण घेवेत. हे ड्रेस कोड कसला कोरका म्हळ्यार मस्त चर्चा जाता समाजांत. एक हॉस्पिटलां भितर आमकां ऑपरेशन करतना त्या ऑपरेशन थिएटरा वतना आमकां जाय आशिल्ले ड्रेस घालून वता म्हळ्यार थंय जायना. इतें म्हळ्यार ताजेन त्या रोगीक कसले प्राणापाय जावचे साध्यत आसा. इतें म्हळ्यार त्या रोगाणू त्या बॅक्टेरिया वायरस त्या पुरो ताका अटॅक करता. ताजे खातीर थंय पुरो नमुने शुद्धीतांनी पालन करताच. थंय आमी चर्चा करनाच. इतें म्हळ्यार त्या जिवाचे रक्षणे विशय आसता. देवस्थान म्हळ्यार अनेक एक व्हड आमगेले केंद्र आसा. थंय आमकां शुद्धी म्हणटाच. मडी आमकां मडी म्हणले कुळे आमगेले समाजात हें कसले पुरे मूढनंबिके अंधश्रद्धा म्हणटाच. मडी म्हळ्यार कसले शुद्धी पालन केल्ले निमित्तीच थंय पावित्र्य नेवे थंय मेळचे तसल ते स्पिरिच्युअल एनर्जी ते व्हरून घेवन आमकां ताजे लाभ जाता. अशुद्ध जावन आमी थंय चमकल्यार थंय मेळचे कसले लाभ आमकां जायना. तशीच थंयची एक पवित्र वातावरण आमगेले ते अयोग्य प्रकाराचे वस्त्र धारण केल्ले निमित्ती नेवे ते भितर वचून अयोग्य उतर उरलोचे अयोग्य विचार करचे थंयचे वातावरण आमी नश्ट करचे तसल समश्टी पाप आमकां येता. ताचे खातीर देवस्थाना वतना आमी आमगेले शास्त्रोक्त कसल सात्विक वस्त्र धारण करूं सांगला आमकां तसल घालून जलतीतले थंय मेळचे तसल ते देवाल शक्ती ग्रहण करून संपूर्ण ताजे आध्यात्मिक लाभ घेवचा प्रयत्न करका. हें पुरो आमी पालन करुया. हाजे बगे तुमगेले कसले कमेंट्स आसल्यार तुमी सांगू येता. नमस्कार.